आता तो एग्रीकल्चरांतल्यान इन्कम वाडटलो म्हणजे आमी कितें तरी लायतले आनी तेजे विकतले आनी तोच इन्कम जाता असो न्ही. आसा त्या एग्रीकल्चरांतल्यान कसो इन्कम वाडपाक शकता हाजेर आमी विचार करपाची गरज आसा. तर फॉर एग्जाम्पल सिंपल कॉयर आमी बरेच जाण सोण्णां बरेच जाण न्ही 90% न्ही 95% सोण्णां आमी जाळून उडयता. पण कोणीच आमी कोणाकूच एडवायज करिना की बाबा त्याच कॉयरा पासून इट इज अ कॉयर इज अ बिग इंडस्ट्री. That industry itself of the 400 crores of rupees. Turnover of that industry of coir itself is 400 crores of rupees. इतको तिजो मल्टिपल यूज आसा आनी आमी हे सगळे जे आसा पळय न्हू ते चुलीन घालता. इन शॉर्ट थोडक्यात सांगप म्हणजे आमी तेजो चुलीन घालपाक यूज करता. ताचो मल्टिपल उपयोग करपा खातीर आमी जर सगळ्यांनी मोटिवेट केले जाल्यारूच फार्मर करतले. आमी ताका तयार करपाक शिकयले आमी ताका मार्केट दिवपाक शिकयले जाल्यारूच तेजो उपयोग आमी खूब बऱ्या पद्दतीन वेगवेगळ्या लोकांक दिवपाक शकतले. म्हाका दिसता ह्या सगळ्याचो प्रयत्न सरकार प्रमोट करपाक तयार आहा पण तेजी इच्छा तुमच्या कडेन आसपाक जाय. तुमी कशा बऱ्या पद्दतीन प्रमोट करपाक शकतले ते.